मोटारसायकलीन कारीक धपको मारिल्ल्यान जाल्ल्या अपघातात मोटारसायकल चलोवपी तरणाटो जखमी जालो। हो अपघात बायपासावेल्या वाठादेव जंक्शनाचेर घडलो। पळयात। दिवचलच्या 4 लेन बायपासा वयल्या वाठादेव जंक्शनाचेर अदीमदी अपघात घडत आसात। ह्या बायपासाचेर लोकार्पण केल्या उपरांत आतां मेरेन ह्या बायपासाचेर सुमार 20 अपघात घडिल्ले आसात। असोच एक अपघात शुक्रारा सांजे वाठादेव जंक्शनाचेर घडलो। कर्नाटकांतलो इम्रान हो तरणाटो सांखळीच्यान दिवचले वाटेन येतालो। वाठादेव जंक्शनाचेर आशिल्ले जंक्शन क्रॉस करून तो बायपासाचेर वतालो। तेच वेळार दिवचलच्यान एके क्रेडीट सोसायटीचो अधिकारी आपली कार घेवन सांखळेच्या दिकेन वतालो। हे जी फुडल्यान जी मोटरसायकल येताली आनी जी मेन रस्तो क्रॉस करून बायपासाचेर वताली ते मोटरसायकलीन हे कारीक नेटाचो धपको मारलो। ह्या धपक्या बराबर मोटरसायकल चलोवपी जो तरणाटो आसा तो मोटरसायकली सयत रस्त्याचेर पडून जखमी जालो। हे विशींची म्हायती मेळटकीच पुलीस घडणूक थळार पावले आनी तांच्यांनी ह्या अपघाताचो पंचनामो केलो। ह्या अपघातात कारीच्या फुडल्या भागाची व्हडा प्रमाणात मोडतोड जाल्ली आसा। मजगती ह्या जंक्शनाचेर जे अपघात जातात ताचेर नियंत्रण येवपा खातीर थंय म्हयन्या पयलीं ट्रॅफिक सिग्नल बसयल्ले आसा। मात अजून लेगीत हे ट्रॅफिक सिग्नल एक्टिवेट करूंक नाशिल्ल्यान लोक खासा करून वाहन चालक अजाप उक्तायतात। हे जे ट्रॅफिक सिग्नल आसा ते बेगोबेग एक्टिवेट करचे अशी वाहन चालकांची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।